Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. How Pranali and Pranali's Cuisine आमच्या YouTube चॅनलाचेर तुमचे सगळ्यांचे स्वागत असा. तर आयज आमी करूया इजी अँड क्विक असे पार्टी स्नॅक्स जे का तुम्ही गोवन फॉर्मिनास किंवा व्हेजिटेबल कॅनपी म्हणता. तर टाइम वेस्ट न करता या सुरुवात करूया. तर ताज्या खातीर पयली भाज्यो उकडून घेवया. ताका लागून हांवें एका कायलीन थोडें उदक गरम करपाक दवरला. हें आमकां बरेपैकी गरम जावपाक दिवपाक जाय. ताका असो बरो खतखतो आयलो तसो तातूंत भाज्यो घालून घेवया. हांवें हांगा 2 गाजर तासून ताका अशें बरें कापून घेतला ते तातूंत घालून घेता. तुमकां हांगा जाय तितले तुमी वापरूं शकता. ताज्या उपरांत हांवें हांगा 1 ल्हान वाटी बीन्स कापून घेतल्या. बारीक तांचे कुडके करून घेतला ते तातूंत घालून घेता. ताज्या उपरांत हांवें हांगा 2 ल्हान बटाट तासून तांचे अशे बारीक फोडी करून घेतल्या ती तातूंत घालून घेवया. हांगा तुमकां जाय ती भाजी तुमी वापरूं शकता. हांवें हांगा 3 तरेची भाजयो वापरला. ताज्या उपरांत तातूंत घालता 1 चमचो मीठ आनी हें आमकां अशें बरेपैकी मिक्स करून घेवपाक जाय. अशें बरें धुळून घेवया. तें अशें बरें धुळून जालें तशें हाजेर झाकणें धापून ही भाजयो आमकां बरी उकडून घेवपाक जाय. चडूय उकडपाक जायना. एक 5 ते 8 मिनटां खातीरच उकडून घेवया. आनी 8 मिनटां उपरांत पळयात ती सगळी भाजी अशी बरी उकडून तयार जाल्ली आसा. आतां हातूंतलें आमकां उदक काडून घेवपाक जाय. तें उदक अशें बरें गाळून घेवया. ते सगळे भाजयेक अशें उदक गाळून घेयात आनी ती गाळून घेतलेली भाजयो एका आयदनान काडून घेता. ते सगळे अशें वेवस्थीत उदक ताचे गाळून घेयात. आनी ही पळया आमी त्यो सगळ्यो भाजयो एका आयदनान काडून घेतल्या. तातूंत मागीर 1 ल्हान चमचो घालता मिरयाचो पिठो. ताज्या उपरांत हांवें हांगा 2 ते 3 मोठे चमचे मेयोनीज घेतल्या. हांगा तुमकां तुमच्या चवी पुरती घेयात. ते तातूंत घालून घेवया. सगळें अशें बरें वेवस्थीत घालून घेयात आनी हें आमकां बरेपैकी मिक्स करून घेवपाक जाय. ते भाजयो वांगडा अशें बरें मिक्स करून घेयात आनी अशे तरेन तुमचें हें स्टफींग तयार जाल्लें आसा. ताज्या उपरांत हांवें हांगा रेडीमेड गोवन फॉर्मिनास घेतला किंवा तुमी हाका कॅनेपी म्हणू शकता. ही तुमकां इजिली लोकल बेकरीज किंवा सुपर मार्केटानूय मेळूं शकता. आतां तातूंत तयार केल्लें स्टफींग एक 2 ते 3 ल्हान चमचे घालून घेयात. तशेंच आमी सगळ्या कॅनेपीन अशें बरें 2 ते 3 चमचे घालून घेवया. आनी अशे तरेन तुमची क्विक अँड इजी पार्टी स्नॅक्स खावपाक तयार जाल्ले आसा. हें करपाक जितलें सोंपें तितलें खावपाकूय खूब रुचीक लागता आनी तशेंच बरें हेल्दी बी आसा. तर तुमी ही रेसिपी एकदम मुद्दम ट्राय करून पळयात. आनी जर आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. परत मेळूं अशीच एक नवी रेसिपी घेवन. तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा. धन्यवाद.